मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबयसण मोगाचो स्वागत तुमकां दिता. मिसेच्या बलिदानाक आमी ऐतीन जाल्यार देवाच्या वरत्या मोगान बरोवन चड आनी चड वरत्या मापान देवान दिले सर बरेंपण वाकाणून मिसेचें बलिदान पवित्राच्या नांवे माय मोगान आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमचे आत्म्यासोवे आसो. मोगच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबयतरान देवान आमकां दिल्लें बरेंपण जावन आसा. जेजू कोण म्हण समजून घेवच्या हे व्यक्तीची परिचय आसा जाल्यार त्या व्यक्तीक आमी बऱ्याच वळखता. तो चड आनी चड मोग करूंक आमकां आदार जाता. कित्याक व्यक्ती बऱ्या मनाचे उक्त्या मनाचे बऱ्या काळजाचे जाल्यार त्या व्यक्ती सांगत आमचो संबंध बरो जाता. आनी म्हणटा आमी वो पुरबयतरान आमी इंटिमेट आसा म्हणटा. इंटिमेट म्हळ्यार आमचो मोग तसलो जावन आसा. पूण एका व्यक्तीची परिचय आसून तो व्यक्ती बरो न्ही म्हळ्यार आमी ताचे सांगता आसना. पूण आज जेजूक आमी कशें वळखल्या ताची व्यक्ती परिचय आमकां कशी आसा जेजू कोण म्हण आमी सांगता हे आमकां सवाल जावन आसा. ह्या सवालाक आमी जाप दिवन उत्तीर्ण जावच्याक जेजू आमकां आपोवणें दिता. आनी ते उत्तीर्ण जावच्याक कितें क्रायटेरिया आसा मोगाचें न्हू देवाचो व्हरतो अनुभव. तो अनुभव आमी जोडूंक जेजू सांगता एक जावया जेच्या मोगान बरया आनी चड मापान आमी त्याच जेजू सवय आसतना जेजू आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. तसो व्हरतो मोग तो आमकां दिता. आमी तसो करो मोग केला गी एका दोळा नंतर आमची काळ जमाना तयार करुया. मिसाच्या बलिदानार व्हरत्या रीती पात्र घेवंक आमी आयती जावया आनी आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या पासून भगत सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थ मागता. सरपदा देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसोन आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. Hallelujah, amen. Hallelujah.
महिमा पवित्र आत्म्या महिमा तुका ससनाच्या ससना महिमा तुका ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा देवा तो बावडतांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय तो परमायता जो मोग करूं आनी तो बसयताय ताची आशा धरून तुज्या पजे पाव कर अशें ते संवसार आमी जियेताना जंय कर संतोष आसा ते आमचे काळजां तेर करून दवरो आमकां निर्मी आमच्या सम्या देवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्मेकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पहिले वसाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप. शबनाक रावळेराच्या कारभार्याक दाळबारासो सर्वेस्पोर अशें सांगता. हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून तुका सकल घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुताक एलियाकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कामार बांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या गाराण्यांक एक बापय जातलो. हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या गाराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना. तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या गाराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझो मोग सुरवीस पुरा सासनाक बाळता. तुझ्या हातांची कृत्या तू विसार नाका. तुझो मोग सुरवीस पुरा सासनाक बाळता. तुझ्या हातांची कृत्या म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनू आसता. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुझो मोग सुरवेस पोरा सासनाक बाळता. तुझ्या हातांची कृत्या तू विसार नाका. तूं बरो आनी विश्वासी. सकनप्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार. देखून तुज्या नांवाची होगळीक गाता. तुका ओलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज गटकन म्हाका दोयरान भरलें. तुझो मोग सुरवेस पोरा सासनाक बाळता. तुझ्या हातांची कृत्या तू विसार नाका. सरेस्पोर कोरोस मोहनत तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्टांची वळख तो पयस तावन धरता. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुझो मोग सुरवेस पोरा सासनाक बाळता. तुझ्या हातांची कृत्या तू विसार नाका. दुसरे वाचो भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, कितलो मुणकोल देवाचे गिरेस्तकायेचो ताचे जाणवायचो
ताच्या गिन्यानाचो सोमदीर, कोणाच्यान ताव घेवंक जाय ताच्या निर्णयांचो, कोण समजूंक पावत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुधवण जाल्लो कोण तरी आसा. ताका कोणें आदी पयलें देणें दिलें देखून ताचो उपकार देवान फारीक करचो पडलो म्हूण आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पेद्रुवा कडप तूं आणि ह्या कडपाचेर म्हजे दमसभाव बांदतालो आणि पातळाचे दरवटेक तिचे सैत वरून सकचे ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. सम्मात्या प्रमाणे शुभवर्तमान महिमा तुका सोम्या. उपरांत सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागी विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात? ताणी जाप दिली, थोडे तो स्थान दता जुआ म्हणटात, हेर थोडे एलिया म्हणटात, आणि हेर थोडे येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? शिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रो म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणीय मनशान न्हय, म्हाका सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे कडप, आणि ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा बांदतालो आणि पाताळाची दरवटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाचो साव्यो दितालो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातालें, आणि जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातालें. उपरांत आपण क्रिस्त म्हण कोणाकय सांगा न्हय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अपुरबाय तरान आमी हांगा जमल्या, आणि आज तुमी ह्या आयतारच्या सर वचपान पळयलें जाल्यार देवाचेर पर्वसो दवंताची खरी वळख आसल्याक कांयच उणें आसचें ना. आणि प्रत्येक तरान आज जेजू एक एग्जाम तांकां चलयता सिसांक, आणि ती सिसांक एग्जाम चलयतना तें क्वेश्चन पेपर जणांक दिल्लें आसा, लोकांक दिल्लें जावन आसा. लोक म्हाका कोण म्हण सांगता तें सवाल, एक क्वेश्चन, आणि त्या सवालाक लोकांन दिल्ली जाप तांकां उत्तीर्ण करता गी, या तांकां पास करता गी, या तांकां बरे मार्क्स मेळोवंक सारकी जाप गी म्हणून आमी पळयली जाल्यार कितें म्हणा लागले चीज. थोडे तूं जुआ म्हणटात, थोडे तूं प्रवादी म्हणटात, थोडे तूं अहिंसो व्हड प्रवादी पैकी व्हडलो म्हणटात. अशें जायती जावाब ताणें दिली. थोडे एलिया म्हणटात, पूण ताणें दिल्ली जावाब लोकांक पास करूंक साकोना. लोकांचे आन्सर ते सारके नातिल्ले देखून ती पास जावनात. पूण जेजू आतां परत तेंच क्वेश्चन, तेंच सवाल सिसांक घालता. आतां सीस कशें पास जातात गे म्हण पळया. सिसांक तो म्हणा लागलो, तुमी हांव कोण म्हण सांगतात? आणि आतां त्या सिसा पैकी एकलो उठलो, तो जावन आसा सिमोन पेद्रो, आणि तो म्हणा लागलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. फुल मार्क्स, फुल मार्क्स. एका सिसा देखो 12 जाणां सिसांनी
आपली पदवी आपणायली. कित्याक एक सीस ह्या उतर दिता आसतना हे रिती आसले ते पातयेले सत मानले आनी त्या देखून जेजून तांकां फुल मार्क्स दिले. आनी तो पेद्रूक म्हणा लागलो, पळया तूं जावन आसाय पेद्रू म्हणजे कडप. आनी तुका हे जाणवाय दिल्या ह्या मनशाच्या जाणवायनी देवानच तुज्या मुखांत ती जाणवाय घाल्ली. त्या देखून ते तूं सांगूंक शकलोय. तर मग न्हू आज आमच्या जिवनांत आमी हेंचो सवाल आमकां विचारलें जाल्यार जेजून आमकां विचारलें जाल्यार आमी पास जाता गी? आमी कॉपी करच्या बरी ना. पेद्रूक कॉपी करच्या बरी ना आनी कोणाक कॉपी करच्या बरी ना. कित्याक म्हळ्यार कॉपी केल्या आन्सरां मार्क्स मेळना तांकां. हें जावन आसा तुजो वैयक्तीक अनुभव. त्या देखून 3 स्टेजस सम्याक ह्या देवाक समजोवच्यात आसात. पयलें जावन आसा नॉलेज ऑफ गॉड, देवा विशयान जाणवाय. आनी देवा विशयान जाणवाय म्हणटा आसतना तो कोण कितें ताची परिचय आमकां जायचे जाल्यार ती जाणवाय आमच्या थंय आसा जाय. आनी ही जाणवाय आमी मुखार वेता आसतना कितें जाता, बिलीफ इन गॉड, देवाचेर आमची पातयणी येता. तेंच आमी देवाक पातयेतना देवाची जाणवाय आमकां आसा म्हूण जालें. कोणी तो जर मनीस सांगता आय डू नॉट नो गॉड, त्या वेळार आमकां कळीत जाता ताका गॉड म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत आसा, पूण तें वळखून घेवंक तो तयार ना. आज आमी ती जाणवाय आमच्या थंय वळखून घेवंक आमी तयार आसा जाल्यार उपरांत ती कितें जाता आनी की जिरोवन जाता. जिरोवन जाल्यार आमची पातयणी देवा वयर जाता. बिलीफ इन गॉड म्हणटा हांव. दुसरें स्टेज तें. आनी तिसरें स्टेज कितें मोगाचें न्हू, एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. देवाचो अनुभव आमकां जावंक जाय. आनी त्या अनुभवादारी आमच्या जावन येवची ती उतरां कसली म्हूण पारकिलें जाल्यार तेन्ना कळीत जाता ह्या मनशाक खरो अनुभव आसा गी ना गी. मुखेचे न्हू तुमी पळयलें जाल्यार जेजूची व्यक्ती परिचय इतले आपुरबाय तरान जाल्ली कोणाक, त्या सोराक. दाव्या सायडीन आसलो पळय कुर्सा उमकळेलो सोर ताका. कित्याक ताणें म्हणलें पळय जेजू जायते पटी सिसा कडेन उलयलो, हांव उपरांत येतलो, म्हजे दुसरें येणें जावंक आसा. तें येता आसतना बऱ्यांक एका सायडीर, वायटाच्या आनी एका सायडीर हांव विंगड करतलो म्हण ताणें कितले पटी सांगल्यार हांकां समजोना. पूण तो सोर कितें म्हणटा पळय, तूं राजवैभवांत येता आसतना म्हळ्यार तुजे वैभवांत येवचो तो दुसरें येणें आसा पळय, त्या वैभवांत येतना म्हजो उगडास काड, म्हजो उगडास काड. तो खरो समजून घेतलो त्या जेजूची परिचय ताका आसली. त्या देखून ताणें म्हळें ओ जेजू म्हाका सण घालचो ना. आनी जेजू कितें म्हणा लागलो, आज त्याच घडये तो म्हज्या सांगाता सर्गाराचो आसतलो. पयलो सर्गाक रिगलो जावन आसा तो सोर दाव्या सायडीर आसलो. सरपण ताणें केला जावंक बरो, पण तो आपल्या पातक वळखून घेतलो. जेजू कोण म्हणटा कळीत आसलें. जेजू बरें आसलो, सोडवंदार कोणूच ना, म्हाका सोडून दिवचो एकलोच म्हण तो समजून घेतले. देखून ताका बरी व्यक्ती परिचय आसले. देखून ताका जेजूचे एक्सपिरियन्स करच्याक तो आपण तो ताका विचारता, म्हाका तुज्या राज्य वैभवांत येतना तुजे सांगाता म्हजो उडास काड, म्हाका तुजे सांगाता आसोंक जाय. आज म्हाका भावना मेळ्ळो आमी आमच्या जिवनान पळयल्यार आमकां कितले व्यक्ती परिचय आसा, आमकां जेजू विशयी कितल्या कळीत आसा, जेजूक आमी कशें समजल्या, ताच्या जिवनान आमी एक जाले हांव गे, ताच्या मेटान मेट दिवन आमी जाल्ले हांव गे. तेन्ना मात्र आमी आमचें जिवन आपुरबायचें करूंक जाता. तुमी पळयता शताधिपती कितें म्हणा लागलो. शताधिपती जेजूक बरो समजलो. रोमान अधिपती तो रोमाचो अधिकारी सीजाराक मात्र ताणें सायबा म्हूण येता आसलें, पूण दुसऱ्यांक कोणाक ताणें लॉर्ड म्हणोंक नासलें. पूण ताका कळीत आसलें जेजूची वळख ताका आसली, जेजू अधिकार ताका कळीत आसलें. जेजून कोडकारांक गूण केलें, हारीकाराक नितळ केलें, मेल्ल्यांक उठयलें, थंड तो उसांबळ दर्यो थंड केलो ताणें. आनी हे सगळे अधिकार कळीत जाल्लो. शताधिपती म्हणा लागलो, त्या सीजाराचो अधिकार पाकस त्या एका ल्हान राष्ट्रा वयर ह्या जेजूचो अधिकार जावन आसा आख्या सर्गात संवसाराचो, आनी ताका अधिकाराचो हर एका वयर. त्या देखून तो म्हणा लागलो, तुवें एक शब्द सांगल्या पुरो आनी म्हजो सेवाक बरो जातालो. इतल्या पुरबायतारान ताणें सांगलें. मोगाच्या भावनाने बेळिनो, कित्याक जेजूचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार आमकां कांयच उणें आसना. आनी जेजूचो अनुभव जाल्यार आमचे शॉपिंग मेंटालिटी रावतली. शॉपिंग मेंटालिटी म्हळ्यार आज आमचे चड रेतेऱ्यो आमची मागणी, आमी खंय आराधना वता कितें आमी वचोन विचारचें, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी. कशें आमी शॉपांत वचून विचारतले 1 किलो गोड, 2 किलो साकर, 3 किलो मीठ, 4 किलो तांदूळ, 1 साबू, 1 लिटर ऑयल,
असें सरता म्हळ्यार ते आमची मेंटॅलिटी आसा. आमी मुखार वचोन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचे एक्सपिरियन्स आमकां जावना, जेजूचे खरें एक्सपिरियन्स जाल्ले जाल्यार हे सक्कडी ताची गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा म्हूण जेजून म्हणा ते आमी समजून घेतले जाल्यार जेजूच्या त्या वैभवांत आमी भागीदार जावच्याक आमी राखतले. जेजूच्या एक्सपिरियन्सांत अनुभवांत आमी एक जावच्याक जेजू आमकां आपोवणें दिता. तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात, पास जातले आमगे कितले मार्क्स मेळटले ते तुमकां आनी म्हजे वयर डिपेंड जावन आसा. हर एकल्याकी आमी कोणेय आनी एकल्याचे एक्सपिरियन्स काडून उलोवंक जायना. आमी खरें एक्सपिरियन्स जेजूचे आसा तर त्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी जियोंक आमकां साध्य जाता. तर आमकां आयिल्ली ही परीक्षा आमकां मेळचे ते मार्क्स म्हज्या आनी तुज्या अनुभवा वयर जेजूची कितली बरी व्यक्ती परिचय आसा, खरी वळख तुका आसा आनी तसो तुवें कितलो अनुभव केलाय ताच्या वयर ते होंदोन आसा. आमेन. सर आमी उबी रावया. मोगाचेनो आमचो बावार्थ एका निजा देवा ते आमी उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सौर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रचोंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडोणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवी आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलतकाल ताका खुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका नेके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. शिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी दंड तरी स्थापिल्ले पवित्र सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, मागया आमी सर आख्ख्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या हर एका सांद्यान जेजू क्रिस्ताची खरी वळख करून घेवच्याक देवाचेर पातयेणी दवरच्याक आनी त्या प्रमाणे आमकां मेळिल्ली ती वर्ती जाणवाय आमी बऱ्या तरां उपयोग करून वापरून देवाक लागीं सरच्याक पवित्र सभेच्या वडिलांक तशेंच आख्ख्या पवित्र सभेंत आशिल्ल्या लायकांक मातने आसा कोण सकडी पिडेस्त आसात कश्ट जातात तांकांय देवाचे वरती खरी वळख दिवन त्या प्रमाणे ताची खरी बुजवण मेळोवंक तशेंच आमच्या पिरगेजनी आसच्या हर एका क्रिस्ती भावना खातीर हेर धर्माच्या भावना खातीर आमी आज प्रत्येक तरां मागया. ह्या दिसांनी जायतें बरेंपण जावच्याक आमच्या थंय खरो मोग जावच्याक क्रिस्ताची खरी वळख हर एका भुरग्याक करून दिवच्याक जाय जाल्यार खरें धैर्य आनी बळ आमकां तो ते दिवं दी आनी त्या प्रमाणे आमचो अनुभव हेरांनी वांटून घेवंक आमकां तो जाय जाल्यार सक्तेंत बरोवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार करसू मी आहे भूत जिणेत म्हज्या सुखाचे धुळयेन पडून वेच्या पयले कोर तूं हे तुज्या मोगाचे स्वीकार करसू मी आहे जिणेत म्हज्या सुखाचे
फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करिनाका स्वीकार कसो मी आहे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळयेंत पडून वेच्या पयले कोर तूं हे तुज्या मोगाचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बाप्पा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आडवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एक एस्पलिओरी तुवें एक आपणयलेली परजा तुका करून घेतली पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची तेणी दायान आमकां पाव कर आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे आत्म्याच्या सोवे आसो तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपद आनी सजनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो आमा मनशाच्या अस्कतकायेची दाय करून ताणें हांव करिता जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण ससून सश्टाच्या मरणांतल्यान आमकां सोडयली आनी मरणां लोपून जिवन जावं सश्टाचें जिवीत आमकां दिलें देखून देवदूता आनी महादेवदूता शिंवासणी पदव्या बराबर आनी सर्गीच्या सदळ बरा सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. होसाना 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 देव बापा होसाना 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 देव पुत्र होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 त्रिएक देवा ओवे 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 पवित्र देवाची शेळी ओवे 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 पवित्र देवाची शेळी होसाना 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 देव बापा होसाना 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 देव पुत्र होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 त्रिएक देवा जेजू 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 देवाची शेळी जेजू 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 देवाची शेळी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जरी देखून देवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत कश्ट मरण ससूंक आपकुशेन तो परधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी कयात
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचवण जातस ताणे खास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सश्टी कररचे रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आणि सबार मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगो जेजू मेलो, जेजू जीवन झालो, जेजू नव्यान येतलो. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेच्या मरणाच्या आणि पुन्हा जेवणपणाच्या उगडासा आम्ही तुका जिविताचो उंडो आणि सडवाची काल्स भेटयता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केले. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कोडींत आनी रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या भगवान बापा आनी आमच्या सोर गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतिल्ल्या बराबा तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशें ते पुन्हा जेवणपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी सय उगडास कर आनी तुज्या काकोदीन अंतरलेल्या समेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची काकोद कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवान हांव कार्मेली देवाचे मागीर सांगती भगवान झुजे ती सोपती भगवान दोन आनी चोर काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर असे सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां पावख. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर्पद्वेदा बापा समान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासना. समेन भोव मोगाचें आनी अपुरबायेचें प्रार्थना आमकां सिकेला भक्तीन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायडले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायडले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क्या आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशा नत्रेकतेल्या आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग तुमचे सवे आसो. तुमचे आत्म्या सोवे आसो. माय मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची खेळी संसारांचे पाप काढतेले आमची काकलूत को
देवाची खिळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत को देवाची खिळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती पळयात मगच्या भाव भयणीनो देवाची शेळी ह्या सुम्याची खरी वळख आसा तरी तसो खरो अनुभव आमकां जालो तर आमी उन्नत पवित्र सक्तेन बरोवन ताचे संगता जियोंक शकतले अशा जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजू तू मोसुरा जेजू तू म्हाका जा हालेलुया जेजू तू मोसुरा जेजू तू म्हाका जा जेजू तू मोजो देव जेजू तू मोजोची हालेलुया जेजू तू मोजो देव जेजू तू मोजोची जो म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया सर्वेस्परा तुज्या काकुतीचे वखद आमकां परते भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानताच असली जावच्याक आमकां तुज्या मोगान तीर आनी उर्बेवंत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची आत्म्याच्या सवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. खऱ्या क्रिस्तच्या वर्त्या मोगान बरयल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन बोवापुरबाय सोयता तुमकां मागता देवाचे प्रत्येक तरां वर्ती परिचय जावं जेजू क्रिस्ता वळखून तसो खरो अनुभव जोडूंक तो तुमकां तयार करून दी आनी त्या अनुभवांत एक जावन जिवच्याक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. केदोवो तो देवांचो ताका वोटो मोगांचो केदोवो तो देवांचो ताका वोटो मोगांचो ताका नो मान करूया ताचे नांव काडुया ताची वोड विकुचार्या
पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भाव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद मगेन गुस्साचे कुरवेन निवरमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.